आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर खबरो. भाजपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक मोठे संख्येन मत मारून वेंचून हाडात असो उलो भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी दिवचले मारलो. भाजपाची दिवचले प्रचार सभा जाली. जो एमपी एक निवडून आला दुसरे कोण जर रावला पण उत्तर गोंयची जनता दुसरे कोणी मारून निवडून दिला परंतु तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका तिसरे फावटी 3 कोटी निवडून दिलो आणि चौथे कोटी निवडून दिवपाचे तयारीन आसा. श्रेष्ठ भारताचे स्वप्न पूर्ण करपा खातीर आमच्या उमेदवारांचे आणि खासदारांचे हात बळकट करून प्रचंड मताधिक्यान निवडून हाडपाक मी सज्ज जावया. निश्चितूच तुम्ही हो निर्धार करा. मेर्शेच्या सातेरी देवस्थानात देवीच्या नव्या मूर्तीची स्थापना केल्या. त्या निमतान देवळान धर्मीक विधी आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. नवीन मूर्ती हाडून पुन्हा स्थापना केल्ली आसा. त्याच्या ह्या निमतान आज मेर्शे गांवच्या ग्रामस्था वतीन आज पुजा आयोजीत केल्ली. आज कितलींशीं वर्सां एक स्वप्न आसलें आमचें की एक देवूळ आमचें बरें जावचें म्हणून आनी ह्या सगळ्या तुमच्या आदारान आज सगळ्या लोकांचे पाठबळ मेळ्ळ्या कारणान आमी कांय म्हयन्यांनीच हें देवूळ पूर्ण करून ते स्थापना देवची केल्ली आसा. नामनेचो अभंग आणि भक्तिगीत गायक अजित कडकडेचे संगीत सौभद्र नाटक दिवचले 28 मार्चाक जातले. अजित कडकडे पत्रकार परिशद घेवन नाटकाचेर उलयलो. 28 वर्सां उपरांत कडकडे रंगमाचयेर येता. सुरेश वाळवे आणि अण्णासाहेब किर्लोस्कर फक्त सुरेश वाळवेचेच घेऊन ना तातूंत काही सीन काही वाक्य काही प्रसंग आम्ही अण्णासाहेब किर्लोस्करांचे घाल्या आणि सुरेश वाळवे म्हणजे दोगांचे कॉम्बिनेशन करून सौभद्र नाटक आम्ही करताय आणि हे आमकां अशें दिसता सुटसुटीत जातलें. 3 तासान हे नाटक सोंपतलें. प्रुडंटा खातीर उदय परब आणि तुळशीदास च्यारी. गोंयांत टेबल टेनिसाक नेट मेळचो म्हणून राष्ट्रीय आनी गोंयची टेबल टेनिस संघटना बरोच नेटान वावर करता. लुझोफोनिया गेम्साच्या निमतान ताळगांवां गोंय विद्यापीठ संकुलात उबारिल्ल्या स्टेडियमार सध्या आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस सर्त चलता. फुडें थंय नेमान सर्ती जातल्यो अशे संकेत टीटीचे राष्ट्रीय संघटनेन दिल्यात. गोंयांत टेबल टेनिस अकादमी सुरू करपाची मोख गोंयच्या टेबल टेनिस संघटनेन दवरल्या. First 2 days is a team championship for junior boys and cadet events. There are 2 categories here. One is a junior category under 18 and another one is a junior category under 18, another is a cadet category under 15, both in boys and girls sections. So team championship, after team championship there will be a singles and doubles event. And this event carrying a prize money of $8,000 both for boys and girls. I was quite surprised and quite happy about seeing the infrastructure which brought out for the Luzophonia Games. We have an academy in Goa for which we need the active cooperation of the state government, the Federation and Sports Authority of India. We have already approached CM with a proposal to have a residential academy at the indoor stadium at Kampala. Our demands are quite few. What we have said is give us this hall which we usually practice exclusively for table tennis. Convert those old offices which they have got into rooms. Immediately we are taking in May a Korean coach for 20 days to coach the players in Goa. जामावलेचो फामाद दामबाबाचो गुलालोत्सव मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मंगळारा मनयलो. दामबाबाच्या गुलालोत्सवाक हजारांनी लोक येतात. दामबाबाच्या सामका न्हवरो व्हंकलेची नाटकां पळोवंकूय रातची गर्दी पडटा. पळयात जामावलेचो गुलालोत्सव. जामावलेच्यान दत्तराज नायक. श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की
लक्ष्मी नारायण महाराज की लक्ष्मी इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.